नमस्कार आणि योकार. तुम्ही पाहतात गोवंतक टीव्ही. तुम्ही पाहतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि म्हज्या बरोबर आसा आज गौतमी रायकार. गौतमी रायकार अद्वोगाद. LLB केल्या, त्याच्यानंतर LLM केलें. LLB करतकूच 2 वर्सां अनुभव घेतलो वकिलीचो. आणि वकिली म्हणटकूच तुमकां सगळ्यांक याद जाता आणि दोळ्या फुड्यान आमच्या नजरे समोर येतात काळो कोट घातिल्लो, शुभ्र बो घातिल्ले व्यक्तिमत्व आणि प्रॅक्टीस करतात, कोर्टांनी करतात, लोअर कोर्ट, सेशन्स कोर्ट, हाय कोर्ट पासून सुप्रीम कोर्ट पर्यंत. आणि वकील म्हणटकूच ही याद जाता की वकिलाचे पयलींचे चेंबर, वकील महाशय भितर बसल्यात आणि भायर तांचो असिस्टंट टायपरायटर किंवा मागीर तो आयिल्लो डेस्कटॉप ताचेर ते टायपिंग करून ताचेर प्रिंटआउट्स मारतात. आणि मागीर मदल्या काळाचे वकील आमी पळयल्या की ईमेल सुद्दां येतकूच असिस्टंट ताका ती ईमेलाची कॉपी हाडून टेबलार दवरता. गेल्या 5-10 वर्सान हो सगळो बदल आमी पळयलो की भायले टायपरायटर पयलींच गेल्ले, भायले कंप्युटरूय गेले. आतां नव्या जमान्याचे वकील हातांत लॅपटॉप घेवन आणि सायडीन ब्लूटूथाचेर प्रिंटर कनेक्ट करून बसताले. तूं एक पावल फुडें मारली तुवें. गौतमीबाई रायकार. गौतमीबाई रायकारान एक पावल फुडें मारली कारण ते आपणाक फक्त अद्वोगाद, एडवोकेट, LLB किंवा एडवोकेट गौतमी म्हणना, ते स्वताक म्हणटा किंवा आमी ताका म्हणटा टेक्नो लिगल आंत्रप्रेनर. न्ही, टेक्नो लिगल आंत्रप्रेनर. लक्षात घ्या, टेक्नो लिगल आंत्रप्रेनर म्हणजे वकिलीन भितर बसल्या, बाय गौतमी बसला, भायर कोण स्टाफ आसूं नासूं, ताचे कडेन लॅपटॉप आसूं नासूं, ताच्या फोनाचेर ऑनलायन पद्दतीन ताचे क्लायंट्स कनेक्ट जाल्यात. ताच्या वयल्यान AI एप्लिकेशना द्वारा ते लोकांकडे संपर्क साधता आणि वकिलाक मेळच्या पयलीं किंवा मेळनासतना तांची कामां करपाचो यत्न गौतमीबाई करता. एक नवो कॉन्सेप्ट आमी लिगल प्रोफेशनल्स पळयल्ले, आमी टेक्नॉलॉजिकल प्रोफेशनल्स पळयल्ले. लिगल टेक्नॉलॉजिकल, तूं कितें म्हणटा ताका? लिगल टेक. लिगल टेक प्रोफेशनल पहिल्या फावटी पळयतात. तुका येवकारतात आमी गोवंतक टीव्हीचेर कारण एका नव्या अशा इनोव्हेटिव्ह आणि डिझरप्टिव्ह. इनोव्हेटिव्ह म्हणजे नवें कितें करप, डिझरप्टिव्ह म्हणजे जें तुवें करतकूच पयलींची माध्यमां किंवा पयलींच्या काम करपाची वाट बोथट जाता, नव्यो वाट जाणें सोदले ते गौतमीबाई. गौतमी, अभिमान आमकां तुजो. कारण फक्त भारतातूच न्हय, अमेरिकेक वचून सुद्धा तुवें तुज्या धंद्या बद्दल तूं उलयला, उद्योगा बद्दल, आणि खूप जाणांक तूं प्रेरणा दिता. थँक्यू. लिगल आंत्रप्रेनर म्हणजे कितें? सो आता सगळ्या सेक्टरांनी ऑलरेडी बिझनेसीस म्हळ्यार अशे इनोव्हेशन पळयतात. तुमी इवन अकाउंटिंग पळयलें जाल्यार तांकां सुद्धा, चार्टर्ड अकाउंटंट्साक सुद्धा आता नवी टेक्नॉलॉजी आयली, AI सगळें येयलें. सो म्हज्या कडेन सदांच अशे विचार येताले की लिगलान कितें आसा अशें, कित्याक सगळेच आमी पयलीं कोर्टांतल्यान धरून डॉक्युमेंटेशन धरून सदांच पेपर वर्क चड जाता. सो अशी आयडिया येताली की तातूंत चेंजीस जातले काय ना, बदल जावपाक शकता काय ना. सो हाजेर हांवें खूब रिसर्च करपाक लागिल्लो पयलीं. सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की भायर विदेशान बी थंय खूब अशें जाता सगळें ऑटोमेशन AI. सो तेन्ना म्हाका अशी जाणवाय जाली की हांगा गोंयान ऑर इंडियेक सुद्दां खूब अशें तेन्ना खूब नेसंट स्टेजीर आशिल्ले, म्हळ्यार खूब कोणें तशें सुरवात करूं नाशिल्ली. सो तातूंत आयडिया आयली की जे पळय डॉक्युमेंटेशन आसा ते सगळें आमी टेक्नॉलॉजी यूज करून तांचो टायम सेव करपाक शकता काय ना. लोकां खातीर अशें लायनीन रावन तुमी म्हणटा तशें लायनीन रावप, मागीर ते डॉक्युमेंट्स प्रिंट काडप, ते गरज आसा. सो ते सगळें कमी करपाक शकता और कंप्लिटली स्टॉप करपाक शकता. हाजेर रिसर्च करून मागीर गोंयान अशा पद्दतीचे सर्व्हिस दिवपी कोण आमी पळोवंक नाशिल्ले. पहिल्या फावटी गौतमी रायकाराचे लॉ मेट आमी पळयले 2016. हय, तेन्ना खूब पयलींच सुरवात जाली. लिगल आंत्रप्रिनरशीप हो कन्सेप्ट केन्ना पयलीं येवंकूच नाशिल्लो गोंयान आनी इंडियेकूय खूप कमी हातूर आशिल्लो. सो तेन्नाच हांवें जेन्ना सुरवात केली तेन्ना गुजरात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी गांधीनगर तांच्यांनी एक कॉम्पिटिशन दवरिल्लें लिगल टेक, आनी दॅट वॉज द फर्स्ट युनिव्हर्सिटी इंडियेक. सो तातूंत हांवें पार्ट घेतिल्लो, म्हजी आयडिया मांडपाक लॉ मेट, आनी तातूंत सिलेक्ट जावन तांच्यांनी म्हाका मेंटर म्हणून अपॉयंट केलो तांच्या युनिव्हर्सिटी. अशें लॉ स्टुडंट्सांक गायड करपाक आंत्रप्रिनरशीप ऑर बिझनस हो उद्योग कशें स्टार्ट करया, कशें तांकां आमी इनोव्हेशनाचेर फोकस करपाक. सो ती आयडिया थंय सुरवात जाल्ली. सो तेन्नाच तो कन्सेप्ट सुरू जातालो. सो टायम बरो आशिल्लो की सुंदर. तुम्ही पळयतात एक परत चुणचुणीत आमचे भुरगे, चुणचुणीत आमचे चली बाय गौतमी रायकार. गौतमी रायकारान अद्वोगादी केली. LLB ताणें केलें कारे कॉलेज ऑफ लॉ.
LLB करतूच खूप जाणां कोणाच्या अंडर काम करतात तशें ताणें 2 वर्सां काम केलें मागीर तें स्वयंपूर्ण जालें. आज गोमंतक टीव्हीचेर गौतमी बायक आमी आपयला कारण एक स्वयंपूर्ण जाल्लें चली आमची गोंयची धूव म्हणून न्हय तर नवें कितें तरी केलें. नवें कितें केलें जाल्यार लिगल जो बिझनस असता लिगल कन्सल्टन्सी बिझनस किंवा लिगल एडवायझरी बिझनस लिगल डॉक्युमेंटरी सर्विसीस ते ताणें ऑटोमेट केलें. ऑटोमेट केलें म्हणजे कितें केलें टॅक्नॉलॉजीचो वापर केलो ऑनलायन पद्दतीचो वापर केलो. आतां ते AIचो वापर करता आणि ह्या सगळ्याक धरून गौतमीक मेळनासतना ताची अपॉइंटमेंट घेनासतना ताचे कडेन ऑनलायन संपर्क केल्यार तें तुमचें लिगल डॉक्युमेंटेशन करता. ह्या नावान ताणें पयलो धंदो सुरू केलो आपलो उद्योग सुरू केलो लॉमेट 2016 न्ही म्हणजे LLM करपाक तुवें सुरवात केली आणि म्हाका दिसता लॉमेट जन्माक आयलो. लॉमेटाची स्टोरी सांग. हय सो लॉमेट सुद्दां अशीच आयडिया आशिल्ली की पयलीं कार्य कॉलेजीन जेन्ना LLM करतालें तेन्नाच हांवें एक्चुअली पार्ट टायम सिबा सेंटर फॉर इन्क्युबेशन एंड बिझनस एक्सेलरेशन थंय प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर म्हणून काम करतालें. सो थंय हांव एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्साक कशें होस्ट करतालें जे दुसरे बिझनसाक हेल्प करता आनी सगळ्यांक सो तेन्ना तांकां अशें प्रश्न येतालो की लायसन्सीस खंयचे घेवपाक जाय खंयचे बिझनस रजिस्टर केल्लो बरो काय ना. सो तेन्ना तांकां पळयताले गोंयान हेल्पूच नासतालो तांकां. सगळे प्रॉपर्टीचे वकील असता वर मरायटास खूब वेगळे वेगळे आसता पूण बिझनसाक एडवायस करपी कमी आसताले तेन्ना. सो तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की थंय आसून एक पॉझिटिव्हशी म्हाका की तांकां हेल्प करपाक पावता कित्याक म्हाका ऑलरेडी एक्सपोजर आसतालो बिझनस हातूंत. सो तांकां आमी थंय स्टार्ट केलें हांवें. तेन्ना म्हाका चिंतलें की आतांच हांगा रावन हांव करपाक शकता जाल्यार म्हजो ओन हांव बिझनस कित्याक करचें न्ही. वा स्वयंपूर्णतेची सुरवात कशी जाता जाल्यार स्वयंपूर्णतेची सुरवात नव्या आयुश्याक वळण नव्या विचारान जाता. काम करत असताना ताका दिसलें की सगळीकडे एडवायझरी सर्विसीस आसात पूण बिझनस एडवायझरी सर्वीस दिवपी आणि लिगल एडवायझरी सर्वीस बिझनसा खातीर दिवपी हातूंत संदी खूब आसा. आमच्या पैकी गौतमी दर वर्सा गोंयांत शेकड्यांनी वकील तयार जाता. एकदा प्रश्न पडटा वकिलांक इतलें काम आसा आसतय बी आणि आसत जाल्यार चड बरी गजाल पण स्वयंपूर्णते कडेन नवे कितें तरी वेगळ्या पद्दतीन प्रत्येकान वकिलाचे चेंबर उगडले म्हणून जावचें ना. कोणे तरी स्पेशलायज्ड सर्विसीस दिवचे पडटले. तुजी स्पेशलायझेशन कितें गौतमी? सो आतां हांव कॉर्पोरेट लॉनूच धरला. बिझनस लॉ कॉर्पोरेट लॉ मेजरली जे लिगल कोणाक बिझनस रजिस्ट्रेशन करपाक ताका सपोज कोणाक हेल्प साध्या भाशेन तूं कसली कामां घेता? सपोज बिझनस रजिस्टर करपाक लायसन्सी खातीर लायसन्सिंगाची कामां बिझनस रजिस्ट्रेशनाची कामां आणि कसली आणि आतां जे आमी बिल्ड केला न्यू प्रोडक्ट जो कॉन्ट्रॅक्ट जे आमी आनीक लिगल टेकानूच बिल्ड केला जो कॉन्ट्रॅक्ट ऑटोमेशन म्हणजे डॉक्युमेंट जे आता पळय सायन सुद्धा जाता ते इलेक्ट्रॉनिकली सायन जाता. आता लीव एंड लायसन्स तुम्ही 11 महिन्याचे सायन करता ते आमी लिटरली नोटरी करून सायन करता. पयलीं म्हाका याद जाता एफिडेविट जर सायन करप जाय जाल्यार 4 फावटी वकिलाच्यो फावटी मागीर नोटरी करपाक जाय सायन करपाक जाय फुड्यानूच येवंक जाय कार्ड घेवन येवं जाय असले पद्दतीन आता सामके आता मी फुल आधार ई सिग्नेचर केला. आधार आणि ई सिग्नेचराचेर सगळं लायसन्सेस कॉन्ट्रॅक्ट्स एफिडेविट सगळं तूं करता. वा पळय लॉमेट ह्या नावाचें आस्थापन 2016 सालांत म्हणजे LLM करपाक सुरवात करतकूच गौतमीन सुरवात केली. आयडिया खंयच्यान आयली जाल्यार टॅक्नॉलॉजी सगळ्याक येता त्या टॅक्नॉलॉजीचो आपूण बऱ्यांतलो बरो वापर लॉच्या धंद्यांत करतले अशें म्हणून ताणें ती सुरवात केली. खरी इनोवेटीव आयडिया. म्हाका सांग अशें इनोवेशन दोतोरांकूय करूं येता? हय आता खुबशे लोक चार्टर्ड अकाउंटंसी करूं येता न्हय. म्हणजे म्हजी एक्सपर्टीज ऑटोमेट जर हांवें केली आनी फक्त हांवें जाय तातूनच जर लक्ष दिलो जाल्यार खूब गजाली जाता. कशें फुडें वचचें लोकांनी? अशें म्हाका दिसता की सगळ्यांक दिसता की AI येवन टॅक्नॉलॉजी येवन जॉब वतलो काय असो सगळ्यांक भंय आसा. सो म्हाका अशें दिसता की पयलीं म्हळ्यार लोकांनी तशें चिंतचें न्ही. सो मेन म्हळ्यार आतां सपोज आमी खंयचोय तुमी वेवसाय म्हणो खंयचीय लायन धरली चार्टर्ड अकाउंटन्सी धर ऑर मेडिकल ती लायन कितलेशे इनोवेशन्स आयल्या पूण केन्ना नाल्यार केन्ना ह्युमन इंटरवेन्शन म्हळ्यार स्वताक तुमी जावन त्या कामाक केन्ना फूल ऑटोमेट करपाक शकतात ना. सो लोकांनी अशें चिंतपाक जाय पयलीं मात स्कील सेट्स आमकां मातशें दिसता गोंयांत तरी खुबशे अशे आनी एक्सपोजर जाय गोंयांत स्पेसिफिकली म्हळ्यार भुरग्यांक जे आतां आमी फुडें चिंतता यूथ की कशें आमी AI ऑर टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन करतले. युनिवर्सिटीज ऑर एड्युकेशन कोलॅबरेशन इंडस्ट्री कनेक्ट हें खूब गरजेचें आसा. हे भुरगे आमचे इतले वयल्या उच्च पावण्याच्यो गजाली आज उलयता म्हणजे टॅक्नॉलॉजी टू बी इंटिग्रेटेड एट स्कूल लेवल कॉलेज लेवल एज्युकेशन लेवल. आनी हांव म्हणटा कित्याक ह्या चलयेन उलोवचें न्हय कारण आधी
केलेच पाहिजे, म्हणजे पहिली कर आणि तू दाखय ह्या उक्ती प्रमाण आमच्या या चलयेंत पयलीं आपूण केलें, दाखयलें आणि आज लोकांक ते सांगता की अशा पद्दतीन तुम्ही वागात. पळयात, LLB केल्यानंतर हें एक प्रोफेशनल शिक्षण जाल्यानंतर खंयच्याय आदवोगादाक सकल कामां करपाक किंवा आपली चेंबर उगडून आपली प्रॅक्टीस करपाक खूब सोंपें आसता. तातूंतल्या भितर आपली स्वताची प्रॅक्टीस करपूय मातशें कठीण जरी जालें जाल्यार कालांतरान तें बसता. पण ह्यो पारंपारीक वाट्यो झुगारून नवी वाट गौतमी बायन धरली, लॉमेट. लॉमेट इज युजिंग टेक्नॉलॉजी इन लिगल डॉक्युमेंटेशन. लॉमेट जाता जाता आमी आतां कॉन्ट्रॅक्ट झी, CEO, फाउंडर, डिरेक्टर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट झी हे नवे फॉर्म. कॉम्पिटिटर टू लॉमेट ना ना और एक्सटेंशन टू लॉमेट सेपरेट बिझनेसूच काढलो. म्हणजे 2018 लॉमेट चलतालो तेन्ना अशें आयडिया चलता लॉमेट ना, ते आमी चेंज केले कंप्लिटली. सो आमी आतां न्यू फूल कंपनी रिवॅम्प केली. सो तेन्ना एक्चुअली हांव काळे कॉलेजीनूय आसलेल्यान तेन्ना कामूय करताले थंय. सो ती एक आयडिया आयली की अशें डॉक्युमेंटेशनाचे पळयलें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट खूब सायन जाता लिगल, म्हणजे HR धर अशें व्हडले कंपनी इवन धाकटे एफिडेविट तुमी धरले जाल्यार. सो ते सगळें ऑटोमेट करपाक एक आमी वेबसायट तशीच म्हाका आयली आयडिया की कित्याक नोटरी कडेन वचचें और कित्याक एडवोकेटा कडेन वचचें, सगळें ऑनलायन करुया, इवन होम डिलिव्हरी करपाचें अशें म्हणून आमी कन्सेप्ट काडलो कॉल्ड लीगल कॅप्सूल, विच इज नाव कॉल्ड एज कॉन्ट्रॅक्ट झी. आतां आमी नवो कॉन्ट्रॅक्ट झी काडला. तेन्ना नितीन कुंकळकर 2018. सो तेन्ना नितीन कुंकळकर सरा कडेन हांव गेल्लें की आयडिया घेवन, आनी तांकां ती खूब आवडली आनी तांच्यांनी एक्चुअली म्हाका हेल्प करून आज ते डिरेक्टर आसा कंपनीन. सो दोगांनी मेळून आमी ती कंपनी तेन्ना सुरू केली, कॉल्ड एज एटॉट लिगल कन्सल्टन्सी अशें म्हणून. ताजो ब्रँड कॉन्ट्रॅक्ट झी आसा. सो तो आतां आमी फूल कॉन्ट्रॅक्ट ऑटोमेशन इंडियेभर आमी तो एक्चुअली सॉफ्टवेअर बिल्ड केलो तेन्नाच्यान. सो आतां पर्यंत ती कंपनी आसा. आतां खंयच्या पावंड्यार पावला ती कंपनी? सो आतां आमी US आतां आज 2-3 क्लायंट आतां आमी US आसा आनी आतां आमी इंटरनॅशनल एक्सपान्शनाचेरूय आसा. मेजरली आमचे क्लायंट्स कॉन्ट्रॅक्ट झीक आसा ते कंपनी आसा, व्हडल्यो कंपनी जांचे खूब कॉन्ट्रॅक्ट्स आसता, तांच्यानी हजारांनी सायन करता. सो ते सगळे मॅन्युअली करताले, तांकां 8 दीस लागताले, 15 दीस लागताले. आज ते आमच्या सॉफ्टवेअराचेर एका दिसा भितर कंप्लीट करतात. आज तुझे क्लायंट्स कोण कोण? सो मर्सिडीज बेन्झ, बजाज फिन्सर्व, HDFC म्युच्युअल फंड, बजाज लाईफ, सगळे जे मेजर क्लायंट. सुंदर सुंदर अभिमानास्पद गजाल गोंयकारां खातीर. तातल्या तातूंत आमची जी बायलां भुरगीं आसात किंवा चलयो भुरगीं आसात, लग्न जाल्लीं बायलां आसात आनी जांचे कडेन स्किल्ड किंवा प्रोफेशनल डिग्री आसत, ताणें गौतमी रायकराची देख घेवची. कारण टेक्नॉलॉजी आज आमी मोबायल फोन, हो ॲप तो ॲप, घरान इतले इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स, ऑनलायन ह्यो सगळ्यो गजाली उलयतात. कितले जाण आमी स्वता आयडिया डेव्हलप केल्ली, इनोवेट केल्ल्या आयडियाचेर काम करतात. आनी एक गौतमी बाईन एक म्हाका बरें दिसलें ताची गजाल की ताणें आपल्या मेंटराचे बरी आवर्जून आनी रिस्पेक्टफुली याद ती करता नितीन बाब कुंकळकराची. अशेंच एक टाकनो आंत्रप्रनर, एक विजनरी लिडर, जाणें एक उभरपी भुरग्याक फक्त शाबासकीची थापूच न्हय तर फंडिंग पासून, कन्सेप्च्युअल आयडिया डेव्हलप करण्यापासून गव्हर्नमेंट इन्सेंटिव्स कशे घेवपाचे इतल्या पद्दतीन तयार करपाक एक धंदो तयार करून, उद्देग तयार करून एका उद्यमशील व्यक्तिमत्वाक दिलो. गौतमी बाय आमकां एक आनी एका बाबतींत बरें केस स्टडी तूं आमकां ठरता. म्हणजे कशें, हांव सदांच म्हणटा की गोंय सबंद भारतांतल्या IT आनी स्टार्टअप क्षेत्रांत गोंया राज्यान जे बरें काम केलां तें आमी ताची तोखणाय करूंकूच जाय. कारण ज्या पद्दतीचे इन्सेंटिव्स गोंय राज्य दिता, ज्या पद्दतीच्यो स्किम्स ताणें काडल्या फॉर टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट किंवा स्टार्टअप, ताचें एक बेनिफिशरी तूं. आनी तो बेनिफीट घेवन तुवें म्हाका दिसता आज इतली उंच भरारी मारल्या की आज अमेरिकेंतल्यान सुद्दां तुका क्लायंट्स तुज्या पर्यंत पावले. कसल्यो स्किम्स तुवें घेतल्यो, कसले स्किम्स लोकांनी घेवच्यो आनी ह्या स्किम्सा फुडें वचून कितें करूं जाता. सारकें. सो आतां पयलीं जेन्ना हांवें सुरवात केली तेन्ना इतलोच इन्सेंटिव्ह नाशिल्ले. स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप गोवा, आतां इतल्यो स्किम्स आयल्या आनी म्हाका दिसता की गव्हर्नमेंटूय खूब रेडी आसा हेल्प करपाक. आज जेन्ना आमी स्टार्ट केलो 2018 जेन्ना आमी कंपनी लॉन्च केली तेन्ना आमी स्टार्टअप सीड ग्रांट गोवा गव्हर्नमेंट दिता, तातूंत 10 लाख फंडिंग आसता आनी ते बी नॉन रिफंडेबल, म्हणजे तुमी परते सुद्दां पे करपाची गरज ना. आनी ते बी सारकें तुमकां हेल्प करता, फूल मार्केटिंग धरून सगळें तांचें फूल.
स्कूल हय ते आमी घेतले ताजेर आमकां मागीर आनी मेंटरशीप ओपन जाली सो म्हाका दिसता की तुमी म्हळें पळय मेंटरशिपाक खूब हेल्प जाता सो म्हाका दिसता की खूब केन्नाच फाटीं सरप न्ही सो तुमकां दिसता की कोणा कडेन डिस्कस करपाक जाय इव्हेंट्स अटेंड करपाक जाय जितले तुमी लोकां कडेन उलयतले तितलो तुमकां हेल्प मेळटा सो मेंटर्स आसताच सगळ्याक आसता सो म्हाका दिसता की पावपाक एक्झॅक्टली सो म्हाका दिसता की जितले तुमी हेजिटेट ना करून आपले आयडिया तुमी कसली धाकटी सुद्दां आयडिया आसूं कोणा कडेन मेंटर घेवन गोवा गव्हर्मेंट धर आमचे गोंयानूच कितलेशे मेंटर्स आसा तांचे हात धरूनच वयर सरपाक जाय मागीर ते इजी जाता मागीर पूण म्हाका अशें दिसता की मेंटरशीप आनी जे हेल्प घेवप हे खूब गरजेचें आसता इनिशियल स्टेजीर सो आनी आसतना कित्याक सोडचें अशें म्हाका दिसता हय सो गोवा गव्हर्मेंटूच म्हाका दिसता स्किम्स खूब आसा मागीर ईडीसीच्यो स्किम्स आसा ज्यो विमन एंटरप्रेन्युअर्स सुद्दां सपोर्ट करता हांवें ती घेवना पूण गोवा गव्हर्मेंट स्टार्टअप जे फंड्स आसा ते खूब युजफूल जाता आनी तांच्या भायर सपोज आतां तुमी सिबा फायर जे को वर्किंग स्पेस आसा तातूंत ते बिझनस सीट्स दिता ते सुद्दां तुमकां रिइंबर्स मेळटा आतां तुजें पयलींचे लॉमेट किंवा आतांचे कॉन्ट्रॅक्ट वेर इज इट हाऊस तुजें ऑफिस खंय सो आतां आमी सिबान जे म्हजे पयलींच्यान हांव थंयच दवरले म्हणजे ज्या कडेन तुवें बिझनस इन्क्युबेट केलो तातूंतूच को वर्किंग स्पेसा भितर तूं काम करता इन्क्युबेटर आनी को वर्किंग स्पेस हाचो फरक इन्क्युबेटर म्हणजे एक आसता पण जे तुमकां धंदो सुरवात करपाक किंवा इनोवेट करपाक किंवा सुरवात जाल्या नंतर फुडें ते चलोवपा खातीर मदत करता टेक्नो फायनान्शियल इकोसिस्टम दिवपाचें कार्य इन्क्युबेटर करता ताका आमी इन्क्युबेशन सिस्टम किंवा इन्क्युबेटर अशें म्हणटात ताच्या नंतर येता को वर्किंग स्पेस इन्क्युबेटर जावन इन्क्युबेट जाल्लो बिझनस बऱ्या नांव रुपाक पावता पावता किंवा मातसो वयर जसो आयलो की ताका आपले स्वताचो जागो जाय पडटा त्या वेळाचेर खंयचे तरी भाड्याक ऑफिस घे खंय आनी लोन काड नवो जागो पळय घरांत जागो पळय ऑफिस स्पेस आनी तुका एक वेवस्थीत जर प्रोफेशनल ऑफिस स्पेस जाय जाल्यार विदाउट इन्वेस्टमेंट को वर्किंग स्पेसा कडल्यान तुवें तो सिटींग अरेंजमेंट इदर ऑन चेअर टेबल बेसीस ऑर इदर कॅबिन बेसीस ऑर इदर क्युबिकल बेसीस तो तुमी भाड्यान सुद्दां घेवंक जाता आनी तातूंतल्यान तुमचें परमनंट ऑफिस थंयच्यान रन करूंक जाता गौतमी बाय म्हणटा नाका जाल्ल्यो इन्वेस्टमेंट आपणें केले ना सांगपाचो तात्पर्य ऑफिस स्पेस लीज रेंट्स हायर अग्रीमेंट्स तातूंत ते गेले ना लोन काढून भाड्याक जागे घे दुकानां घे ऑफिस स्पेस कर कॅबिन कर ते ब्युटिफाय कर तातूंत ते वचूं ना इन्क्युबेटराचो फायदो घेतलो को वर्किंग स्पेसा भितर सिबा भितर न्ही तू यू आर करंटली हाऊस म्हणजे ताचें ऑफिस सिबा सेंटर फॉर इन्क्युबेशन and acceleration and business acceleration ह्या आसता पण जे आसा बेरण्या तातूंतल्यान ते चलयता आज गौतमी बाय तूं हांवें उदळ म्हणलें की तुवें दोन पद्दतीचे तूं म्हाका एक केस स्टडी एक म्हणजे लिगल फ्रेटर्निटी भितर टॅक्नॉलॉजी हाडपी इनोवेटर तूं आनी इतलेशे सन्मान तुका गोंयभर राज्यभर भारतभर मेळ्ळ्या वेगवेगळे तूं वता तूं लोकांक देखीव दिता तूं लोकांक एक आपलो मॉडल सांगता आनी तातूंतय लोक प्रेरणा घेता जायत तुज्या नॉलेजा भितर म्हणजे टू युअर इन्फॉर्मेशन तुजें सिस्टम पळोवन आनी कोण भितर धंद्यांत अशे आयल्यात काय खूब जाण येता फ्रेंडांक सुद्दां सांगता की तुमी तुमची सुरवात करची कॉम्पिटिशन जातलें ना सद्या आसा इंडियेक आसा पूण गोंयान तरी म्हाका सद्याचे कोणेच हें केलें ना इंडियेक तरी आसा भरपूर आसा आनी भायरूय आसा इंडिये भायर बट गोंयान तरी तशें चड ना पण एक लीगल प्रोफेशनल जावपा सोडून लीगल टेक्नॉलॉजी इनोवेटर जावप आज 2016 नंतर 2026 आमी पावले गौतमी रायकराचो बिझनस आता 10 वर्सां फुडें गेला आनी नामना मेळ्ळ्या रेकॉग्निशन मेळटा अँड यू आर डुईंग गुड वर्क म्हणजे बरें आयकूंक येता म्हणून तूं आयज हांगा आसा सो ह्या 10 वर्सां भितर if you had to be or if you had to continue to work as a legal professional or continue to work for someone and today you are giving employment to thousands of people in a sense you are created a separate ecosystem where people can thrive on their own कशें दिसता गौतमी खूब बरें दिसता हांवें चिंतून आशिल्लें की अशें जातलें म्हणून मागीर अजून उरलां अशें अजून कॅन से 0 to 1 100 पावपाक आसा बट म्हाका अशें दिसता की हांवें तशें केन्ना चिंतूंकूय ना आनी हांवें एकूच ड्रीम धरिल्ली की कितें तरी म्हाका डिफरंट करपाक जाय जस्टीस म्हणटा तो ऑर लिगल आमी म्हणटा जावं म्हाका आवडीन हांव भितर सरिल्लें आदोगाद जावपाक म्हाका दिसता की जस्टीस म्हज्या खातीर होच की जितलें हांव सिम्प्लिफाय लायफ करता लोकांचें तें इम्पॉर्टंट फक्त सिम्प्लिफाय न्हय कॉस्ट तुवें कमी केलें लोकांचे हेल्पाटे तूं कमी करता लोकांचो वेळ लोकांचो कॉस्ट एनर्जी तू कमी करता आणि घर बसल्या जर स्विगी झोमॅटो मॉडेल जर लिगल डॉक्युमेंटेशनान जर तुका घर बसल्यार सगळें जर पावता जर जायत जाल्यार एक बरी कल्पना
बरो मेंटर, बरी बिझनेस आयडिया आणि स्वतःची जिद्द. या संबंध गेल्या 20-25 मिनिटाच्या संभाषणाबरोबर गौतमीबाई बद्दल एक बरें उलयनचें दिसता ते म्हणजे एक वकिलूच ते बरें भरभरून उलयता, पण ताच्या प्रत्येक वाक्यागणीक, प्रत्येक शब्दागणीक आमकां जिद्द दिसता, पॅशन दिसता. दिस शोज हाऊ मच शी इज इंटिग्रेटेड विथ हर वर्क, हाऊ मच शी लव्स हर वर्क. आणि सदांच आमी लोकांक सांगतात की खंयचें काम तुमी घेवचें जे करून तुका धादोस जातलो जिवाक, न्हय. यू मस्ट लव वॉट यू डू अँड यू मस्ट डू वॉट यू लव. सारकें. वॉट इज युअर फिलॉसॉफी ऑफ वर्क? म्हाका अशें तुम्ही म्हणत तशेंच की म्हाका अशें दिसता की आवय बापायन सुद्दां पप्पा मम्मान केन्ना ल्हान आसतनाच्यान म्हाका केन्ना कसल्याच हातूर फोर्स करूं ना, बंधनूय घालूं ना, तशें केन्नाच ना. सो म्हाका अशें दिसता की एक सदांच फ्रीडम आसपाक जाय की आपूण पॅशन जे आपल्या आवडटा ती गजाल करची, तातूंत सक्सेस शुअर मेळटा. आवडीन करप कसली गजाल तुमी करता, इवन सर्वीस जर खंय करता ती थंय सुद्दां तुमी बरें करात आनी आपलो तुमकां दिसता आयडिया सुद्दां खंय फुडें व्हरचें, थंय म्हाका दिसता की आवडीन करप. एडवोकेट करता गौतमी की तुम्ही सर्व्हिस बिर्व्हिसच्या भानगडीनूच पडू नका, नव्या युवकांक आमी सांगतात. आणि तेच तर ह्या कार्यक्रमाचो मुख्य रूप हे म्हणजे मोटो कितें, ऑब्जेक्टिव्ह कितें जाल्यार लोकांनी कितें तरी नवें करचें. पारंपरीक वाट्यो आसात, आदवोगाची करपाचें आशिल्लें, एडवोकेट जातलें आशिल्लें, खंय तरी पब्लीक प्रॉसिक्युटर बी जातलें आशिल्लें, पण हें सगळें सोडून तूं टॅक्नॉलॉजी इनोव्हेटर जालें. आई बाबान तेन्ना, पप्पा मम्मीन त्या वेळार कितें म्हणलें तुका? सो हांव पयलीं तितलें शिकपाकूय इतलें हुशार नाशिल्लें ल्हान आसतनाच्यान. सो म्हाका पप्पान बी केन्नाच अशें म्हणूं ना की अमकेंच जा, अशेंच कर, चड मार्क्स घे. म्हाका केन्नाच प्रेशर नाशिल्लो. पूण म्हाकाच मागीर रियलायज जालें 10वी जावन 12वी जावन की आतां म्हाका कितें तरी करपाक जाय, पप्पा मातशें नांव वयर काडपाक जाय. सो हांव त्या हातूरूच जिद्दीन तें शिकलें, वयर सरलें म्हजें ओन. आनी मागीर हांवें चिंतलें, मम्माक सांगलें की म्हाका एडवोकेसी करपाक जाय, सो हांव LLB करतां. आनी मागीर हांव त्या पॅशनानूच फुडें सरलें. मदीं मदीं मातशे गॅप्स जाता, वयर सकयल आसता, पूण मागीर तो हांवें नेट धरलो. पप्पाक सांगलें तेन्ना आमचे कडेन पप्पाक डायलिसीस चालू आशिल्लें, सो ताजें कंडिशनूय सारकें नाशिल्लें, फायनान्शियली आमचें तशें नाशिल्लें. सो मागीर अशें क्वेश्चन येतालो की वेबसायट बिल्ड करपाक मागीर खंयच्यान अरेंज करपाचें. सो तो एक भंय आसतालो की इन्वेस्ट केल्यार मागीर प्रॉब्लम जालो काय. खूब जाणांक भंय आसता तो आसता, आनी तो प्रेशरूय आसता की फेल जाल्यार मागीर कितें फुडें परतें तुका प्रॅक्टीस करपाक. सो तो हांवें चिंतूना, हांवें जंप घेतली तातूर आनी म्हाका हेल्प केलो एक्चुअली तेन्ना इनिशियली. हॅपी जातली ती पळोवन. सो तिका सदांच सांगता ती गजाल हांव सदांच याद धरता की तिणें म्हाका हेल्प केलो फायनान्शियली तेन्ना, आनी वेबसायट बिल्ड करपाक हेल्प केलो. तेन्नाच्यान आतां पर्यंत ती सुरवात केल्ली फ्रॉम झिरो म्हणपाक शकता, आनी तशेंच बिल्ड करत गेलें. बापायक सामकें प्राऊड फिलींग आसतलें की आज आपली धूव, गोंय ताका आपली धूव म्हणटा. आमी ताची वळख करतना म्हणलें की आमचे चली, आमची धूव, आमच्या गोंयचें नांव वयर करपी आमचें भुरगें जे भायर वचून गोंयाक रिप्रेझेंट करता, गोंयचें एक न्यू जनरेशन आंत्रप्रनरशीप रिप्रेझेंट करता. स्टार्टअप्स करपी गोंयान आज इतलीं भुरगीं आयल्या आनी नवीं नवीं भुरगीं, नवे नवे आयडियाज. पण तुजी आयडिया तर सामकी इनोवेटीव. लॉ भितर इतलें इनोवेशन करपी गोंयान तरी आमच्या दृश्टीन अजून पर्यंत तरी कोण ना. आनी गेल्या 10 वर्सां आतांच लोक जर वयर येता जर जायत जाल्यार 10 वर्सां पयलीं कितें व्हडली झेप, कितें व्हडलें पावल तुवें मारलां ताची कल्पना करूं येता. खरेंच दादोस जाता आसतलें तुज्या पप्पाचो आत्मो. आतां ते 4 वर्सां म्हणटा तूं की तें ना, पण एका वेळाचेर आपलें चली वकील जालें, आपलें चली वकिली करतलें. त्या वेळाचेर वकील चली सांगता ना आपूण उद्योग करतलें आनी आपूण टॅक्नॉलॉजी करतलें, आनी आजूबाजू कसलीच एग्जाम्पलां ना. अशा वेळाचेर हांव नकळो कशें ताणें तुका सपोर्ट केलो. आनी म्हणजे सादारण एज अ फादर टुडे म्हज्या चलयेन जर सांगत जाल्यार म्हाका हांव शॉकाच जातलो, कितें उलयता काय म्हणून. सो बट वालोर दिता ह्या आवय बापायक गोमंतक टीव्ही असल्या गजालींक, असल्या उदाहरणां मुद्दाम फुडें कित्याक हाडटा. आवय बापायची तोखणाय आमी करताच. आज ताचे आवय किंवा तांचे मेंटर नितीन बाब तर सामके हॅपी जातलेच की आमचे प्रोटेजी, आमचे भुरगे फुडें येता आनी आपले पार्टनर फुडें येता. पण ताच्या परस चड आमच्या गोंयची धूव फुडें येता. जेन्ना गौतमी अमेरिकाक गेलें अंडर दॅट स्कॉड न्हय, कॉड प्रोग्राम, तेन्ना आमकां बरोवन आयलें की पळय आमचे चली आमचे मडगांवकान आज अमेरिकेक वता, आपलो एंटरप्रायज बद्दल लोक सांगता. ताच्या नंतर गोंयान कितलीशीं इनामां तुका मेळ्ळीं, कितले जाणांनी फेलिसिटेशन केलें, एक नवी देख दिणें अशें तुजें जीण. आनी म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान बरें काम तूं करता. फुडें कितें करूं जाय?
सो आता हय सो आता आनी चित्ता आमी आतां इवन आतां लॉयर जे केसीस मांडटा ते सुद्दां आतां आमी फुल ऑटोमेट करून आनी सॉफ्टवेअर्स बिल्ड करपाचे आयडिया म्हणजे आता तू म्हाका सांगता की ह्या फुडें आमच्यो एडवोकेट्स ऑफिसान बसून आर्ग्यू करतले ते सुद्दां आमी बिल्ड करपाचे आसा ताज्या खातीर आमी पेटंट सुद्दां घेतला इंडियेक की कोर्टान सुद्दां फायल करपाक केसीस गरज ना आतां तुमी आयकलां आसतलें मिडिएशन म्हणून आसता बरोबर मागीर केसीस आर्बिट्रेशन सो ते सुद्दां आमी ऑनलायन करपाक सोदता आतां अच्छा सो ताजे सॉफ्टवेअर बिल्ड जातलो आनी एक वर्सान भितर आमी ते लॉन्च करतले इंडियेक की घरा बसूनच तुमी केस सेटल करपाक ट्राय करप आतां ऑलरेडी कितल्योश्यो केसी पेंडींग आसता आनी ती वर्सां वता सो ताजेर आमी ऑलरेडी एक पेटंट आमी सेपरेट प्रोसेस काडला भुरगे आमचे पेटंटा बद्दल उलयता ऑनलायन उलयता आणि हे सगळे उलयता आसतना एक गजाल मतीन दवरात हे शिक्षण ताचें आदवोगाची ताणें केल्या लॉ ताणें केला इंजिनियर न्हय म्हणजे खूब जाणांचे एक सायकोलॉजिकल बॅरियर आसता कितें टॅक्नॉलॉजी हांव इंजिनियर न्हय हांवें BA केलां हांवें BCom केलां टॅक्नॉलॉजी इज नॉट माय एरिया तो इंजिनियरिंगाचो विशय इनोवेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सायन्स करेक्ट न्हय करेक्ट सर तुवें इनोवेशन तुज्या लॉच्या प्रोफेशना भितर हाडलां So you can bring innovation in accountancy, you can bring innovation in taxation, you can bring innovation in engineering, in plumbing, in consultancy, in painting, in whatsoever you can do. Gautami, 2-3 business ideas सांग. आता तू 2-3 business ideas सांग. जेणे करून लोक बेटा गौतमीन बिझनेस आयडिया सांगतकूच ती रोखडी जातली अशें न्हय ताचेर आयडिएट करचें पडटलें मेंटॉर जाय विचार जाय प्रयत्न जाय आनी सगळ्यांत चड घामाची धार जाय घामाची जर धार ना जाल्यार तुमच्या कार्याक धार कशी येतली सो खुबश्यो आयडिया आसा तुमी म्हणटा तशें दर सेक्टरान आमी आज पळोवपाक गेल्यार तुमी आतां म्हणटा AI येता टॅक्नॉलॉजी येता हांव म्हणटा कितें इवन जे नॉर्मल आमी आतां फूड बिझनस सुद्दां धरलो घरा बसून जे आतां आमी होम बेकर्स आसता तांच्यांनी सुद्दां फुडें सरपाक जाय कितले अशे हांवें आयडियाज पळयला जे आज इंडिया लेवल सुद्दां पावोन खूब बरें पावल्या आमी म्हणटा की ते धाकटेच बिझनस आसता पूण ते स्मॉल ग्रोवन सुद्दां कितले व्हडले जावपाक शकता सो म्हाका अशें दिसता की केन्नाच कोणें फाटीं सरचें न्ही धाकटो बिझनस म्हणून चिंतपूच न्ही म्हाका अशें दिसता की दर मनशाक खूब एक इच्छा आसतात की आपूण बरें तरी बिझनस करून जोडून दवरचें पूण म्हाका अशें दिसता की एक प्लॅटफॉर्म सगळ्यांक आसा गोंयांत तरी कोणेच धाकटी स्टेट म्हणची न्ही गोंयाक तरी टेक्नॉलॉजी इज एनेबलर एक्झॅक्टली आणि तो कॉमन प्लॅटफॉर्म दिता गरीब आणि श्रीमंताक ल्हान व्हडल्याक आणि वंजल्या मनशाक आज इंस्टाग्रामूय पळयात तुमी कितलेशे फॉलोअर्स मेळटा आनी आज कितलो इंडियाभरचे तुमकां इवन बायर्स गोंयांत बसून मेळटले इतली टॅक्नॉलॉजी एडवान्स जाल्या तुमच्या कडेन सदांच इन्व्हेस्टमेंट आसचो असो न्ही कितले टूल्स आसा जे आमी यूज करून वयर सरपाक शकता सो म्हाका अशें दिसता की केन्नाच कोणें चिंतचें न्ही की खूब क्वेश्चन्स करचे न्ही एक स्टेप घेवचो आनी आपलो ओन बिझनस डोंट क्वेश्चन टू मच टेक अ स्टेप एंड मूव फॉरवर्ड सुंदर एक लायनी भितर आपल्या संबंध जीवनाचे धंद्याचे उद्योगाचे सगळे सार गौतमी बाय थोडक्यान सांगता एक पावल फुडें मार एक उतर फुडें घाल आनी एका मेंटरा पर्यंत पाव जर तुम्ही असे पावल मारले मेंटरा पर्यंत पावले आणि होच विचार इनोव्हेशनाचो विचार जर फुडें घेवन गेले जाल्यार गोंय ठरू शकता एक स्वयंपूर्ण राज्य फक्त ह्या क्षेत्रा भितरूच न्हय तर सबंद भारता भितर हांगाच विसव घेतात पळयत रावात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि म्हज्या बरोबर आशिल्ले आज आमच्या गोंयची धूव टेक्नो लिगल इनोवेटर गौतमी रायकार Thank you, sir. Thank you.